वर्साचो सादो काळ 15वें सातोळे मंगळार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 11 वळी 20 ते 24. जंय जंय आगळी वेंचणुकां केल्ली त्या नोकरांक तांणी मन बदललें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराजीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मदें केल्ली वेंचणुकां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्ली जाल्यार कापड्याचो साकाटो आनी गोबर घालून आदी फुडें प्राचीत करतली आसली. जटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमची इतली खोराय जावची ना म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. आनी तूं काफारनाव वयर सर पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें? यमकोण पर्यान तूं सकला शेवटतलोय. कित्याक तुजे ताय केल्ल्यान ती वेंचणुकां सदोमान केल्ली जाल्यार आज पासून तें उबें उरतलें आसलें. जटेच्या दिसा सदोमा गांवांक तुजी इतली खोराय आसची ना म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्तांव. नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू जिविताची नवसणी करचे खातीर आपल्या उतरांतल्यान जायत्या लोकांक तांची काळजां मनां बदलूंक वावुरतालो. थोड्यांनी भावार्थान जेजूचेर आपलो विस्वास दवरलो आनी आपल्या जिविताची नवसणी केली. पूण जायत्या जाणांनी आपले पातकी जिविताच्या गुलामपणाची वाट सोडूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 3 गांवांची खबर करता आनी ती म्हटल्यार पयलो गांव कोराजीन, दुसरें बेतसायदा आनी तिसरें काफारनाव. कोराजीन बाबतीन जबोर आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळना. पूण हे शार त्या काळार म्हत्वाचें आसलें. जायतो ग्रीक आनी जुदेव लोक थंय रावताले आनी आपलो वावर धंदो करताले. जेजून आपले भोंवडेंतल्यान थंयसर जायत्यो मिलाग्री केल्यो. जायत्या लोकांक बरें केलें. जशे परी ताणें बेतसायदा आनी काफारनावानूय केल्ल्यो. बेतसायदा जाल्यार एक आपुरबायेचें शार आसूं येत. कित्याक जेजूचे तेगशीस ह्या शारांतले आयिल्ले. फिलीप बेतसायदांतलो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रूय हे त्याच नगरांतले आसले. मागीर एकवडे आसचे खातीर बेतसायदा म्हटलेल्या एका जाग्यार तो तांकां घेवन गेलो अशें आमकां वाचूंक मेळटा. तांकां ताणें बरी केली. काफारनावानूय जेजू आपली वस्ती केली आनी थंय सगळ्या हेर जाग्या परस चड मिलाग्री केल्ल्यो. जाबू लावाच्या नेफ्तालीचे शार दर्यादेगेर आसलोले काफारनाव आनी ताणें थंय ठिकाण केलें. इतलें बरें केल्लें आसतना ही शारां जेजूक मानून घेवंक तयार नासली आनी आपलें जिवीत बदलूंक तयार नासली. जी कोण आपलें मन आनी जिवीत बदलून पातकांची वाट सोडिनात तांचो शेवट निसणटना जातलो म्हूण जेजू तांकां शिटकायता.
आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी म्हूण मानून घेता आनी ताची शिकवण ताच्या उतरा प्रमाणे मानून घेवंक आमी तयार आसांव गाय. जायतें बरेंपण जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान केलेलें आसतलें. तर ह्या जेजूक मानून घेवन ताचो पाटलाव करूंक आमी तयार आसांव गाय. आमचें पातकी जिवीत सोडून आमच्या जिविताची नवसणी करूंक देवाची कृपा आमकां मागोया. आमेन.